Jeremiah chapter 33 verse 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पोर भरपूर दिरम्याने भरलेले आपले आकाशचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर आशीर्वाद घालतलो. 23 verse 4. कालक्या फालक्यान हांव स्थलांतरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं मुजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. Psalm chapter 91 verse 1 and 2. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेतराच्या सावळेन वस्ती करता, तो सरेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजे लागीं दवरता म्हजो विश्वास. Psalm chapter 23 verse 1 and 2. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणयना. पांचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. Isaiah chapter 66 verse 13. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बसयता, तशें हांव तुमकां बसयतलो. Chapter 84 verse 10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नसत्याच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरान हुंबरा कडेन उबो रावचे चड बरे. Chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा आनी तुमी भियोवचें नाका. Mark chapter 8 verse 36. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर कितें ताका फायदो. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार घर नासा म्हूण तुमी नयना. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. पूण कोण सोम्याक एक व्हरता, तो ताचे लागीं एक आत्मो जाता. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नयना, तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमचीच आस्त न्ही. Philippians chapter 4 verse 19. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेल्या धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो.